इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा, तुमच्याच मासा रोगताच्या तुमी सांडू नाकात, तुमच्याच माशा रोगताच्या तुमी सांडू नाकात. ही वोळ आमकां सांगता सगळे गरजेवंताच्या आदाराक आमी पावूंक. खेरीत भाशेन ह्या आयच्या दिसाचो विशय, आयच्या दिसाचो सेवा धर्म आमकां गरीब दुबळ्यांक बोरवाचो जावंक आनी देवाचें उतर पाळूंक आमकां आपयता. एक दीस एक कारवी म्हाका अशें सांगतालो, पुता तूं जाणा आमी केन्ना चड दुखी जाता ती. आमी नुस्तें मारूंक वेताव करी, पूण जेन्ना आमी परतून येता तेन्ना आमचें वडें रिकामें आसत तर आमकां चड दूख जाता. कित्याक कारवी गरीब आनी सादी कशी आमचो आख्खें जिवीत आनी तांचे आख्खो दिसपट्टो गिराज ताचेर दल्लोलो आसता. ही रिकामे वडी कुणायता, रिकामी बोळसां, रिकामी जेवणाची बोशी, तशेंच निराशीपण. जायतीं आमची भाव भयणां ह्याच रिकाम्या वड्या भाशेन जाल्लीं आसात, जावं तीं गरीब दुबळीं. पूण एक मात आमच्या मोतीक आमी गोड धरूंक जाय तें म्हणल्यार जेजू ह्याच रिकामेपणार आपलीं पावलां मारता आनी तें रिकामेपण आपल्याच बोरवाशान, आपलेच कृपेन आनी आपल्या मोगान भरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत तर आमी पळयल्यार जेजू दोग गरीब कारव्यांक आपोवणें दिता, पेद्रू आनी ताचो भाव आंद्रे. ते रिकामे वड्याची दूख बेस बरें जाणा आसले, पूण तरूय सगळे सांडून जेजू फाटल्यान ते वेतात. जेजू तांच्या रिकामेपणान तांकां एक नवो बोरवासो, तांकां एक नवें कार्य तांच्या जिवितांत फाव करता. आनी सान आंद्रेच्या जिवितांत तर आमी पळयल्यार ह्याच नव्या बोरवाशान तो देवाचें उतर परगटीत वेता, दुसऱ्यांक बोरवासो दिता आनी दुसऱ्यांक जेजू लागीं हाडटा. आनी हे तरेन जी रिकामी वडी आसली ती नव्यान बोरवाशान भरता. आनी हें जावन आसा आमच्या दर एकल्याचें कार्य. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार भाग्योन पावलो तो एक बरो प्रश्न करता. जेजूचे संदेश परगटपी नासतना जेजूचो संदेश आमी आयकतली कशी. त्याच भाशेन मोगाच्या इश्टानो, जोरी तर आमी गरीब दुबळ्याच्या जिवितांत बोरवासो आमी दिना जाल्यार तांकां तो बोरवासो कसो मेळटलो. जोरी तर आमी गरीब दुबळ्याच्या जिवितांत बोरवासो दिना जाल्यार तांकां तो बोरवासो कसो मेळटलो. आमी दर एकली जावन आसा बोरवाशाचे दिवे. आनी एक बोरवाशाचो दिवो आनी एक बोरवासाचो नोमिनो जावन आसा सान फ्रांसीस शावेर. ताच्या जिवितांत तर आमी पळयल्यार जेजूच्याच मोगान बरोवन गरीब दुबळ्यांची सेवा ताणें केली. तांचे सांगाता जेवन तांच्याच हक्का पासो तो झुजलो आनी हे तरेन तांची रिकामी वडी ताणें बोरवाशान भरली. तर मोगाच्या इश्टानो, आयज कोण भाशेन आमी आमच्या गरीब दुबळ्याच्या जिवितांत बोरवासो जावंक जाता काय? पयले सुवातेर जुआच्या पयले चिटींत आमकां मेळटा, खरो मोग न्हय जिबेन पूण कोन्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमच्या शेजाऱ्यांत वो गांवांत जायतीं गरीब दुबळीं आसतलीं आनी जायते फावटी तांचे सवें आमी आमचे जिबेनूच आमी तांकां बोरवासो दिलो आसतलो. पूण आयज कोन्यांनी आमचो तांचे सवें बोरवासो दाखोवंक आमकां उलो. जावं ते आमी तांकां आमचो दुडवाचो आदार दिवन, एक बरें काम सोदूंक तांकां आदार दिवन, तांचेर उणीद जाता तेन्ना तांचे पासत झुजून तांकां जेवण खाण दिवन तांचे सवें आमचो मोग दाखोवंक जाता. आनी अशें तांची रिकामी वडी आमच्यान बोरवशान भरूंक जाता.
दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा, जे तुमी म्हज्या ल्हानाच्या ल्हाना भाव भयणां सवें कोत्तात तें तुमी म्हजें सवें कोत्तात. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी पळयलां आसतलें, गरीब दुबळ्या सवें आमी उणीत कोत्ता, तांकां आमी खाला उडयता वो तांकां आमी भायर येता. तांकां फाव तो मोग, तांकां फाव तो मोग आमी दिना. आमी विसरता जायते फावटी की जे आमी तांचें सवें कोत्ता तें आमी जेजू सवें कोत्ता. आनी हेच मनांत दवरून तांचें सवें आमी मोग आमी दाखोवंक जाय. तांकां फाव तो मान, तांकां फाव तो रेस्पेद आमी दिवंक जाय. आनी हो बरो वावर आमी कोत्ता तेन्ना जेजूच आमकां मोजोरी दितलो. आनी हें बी आमकां देवाचें पुस्तक सांगता. देवाचें उतर आमकां कळयता. मोडणेच्या पुस्तकांत 19:17 जेन्ना आमी गरिबांक आदार दिता आमी जेजूक उश्णें दिता आनी तोच देव आमकां आपली मजुरी आमकां फाव करता. तर मोगाच्या दिसांनी आयज जेन्ना आमी सांत वांटो घेता तेन्ना सान आंद्रे आनी सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या भेटेंत मागुया.